हेदोळ ते 4 वर्सेस केलेलं असं ते आयची पंचावर्स कोण पंचाश्लोका देखून सूट करचे असं सो पुरा जना तुम्ही हे टाइम काढून हे सेशन येऊन किंचित रुपये हे सेव्ह कोर्स तसं बाकी दिता ती ताजे खातीर तुम्ही पुरा जना धन्यवाद आणि स्वागत असं तुमगेलो आशीर्वाद घेऊन हे सेशन मुखार सरता पर्टिक्युलरली विश्वांबर प्रभू आणि वेश गोपी माताजी कोण हे प्लॅटफॉर्म स्टार्ट करून दिले तांगे तुम्ही धन्यवाद करून हे सेशन मुखार सरता आम्ही जगन्नाथ अष्टकमाचे 4 श्लोक केलेले आसा आणि आज ही 5 श्लोकार वता आसा जाल्यार ही डिस्कशन स्टार्ट करचे पयलीं फुडें हांव लिखता आशिल्लो की हें जगन्नाथ देवाल रूप हें भारी म्हणटात पळय असाधारण जावन आसा अनयुज्युअल फॉर्म म्हणटात सो ताचे वयर एक सेल्फ डिस्कशन करून मागीर आमी 5 श्लोकार वचया सो आयचे सेशन एक प्रार्थना करून सूर करुया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतप्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमितं तत्रादरानं परः हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आम्ही सुरेश लोकांत पळयलेले कशी देव भक्तांक खंयची रूप प्रीत करता देव ताका त्या रुपारी येवन पावता आणि मागीर आमी देवाल कृष्णाले आमी तागेलें एक व्यक्तित्व पळयलें चरित्र ही कशी तागेले पुरा भक्ताल खातीर प्रीत आसा आनी खंयची भावनेन खंयची रसान तूं तें भक्त ताका तागेली सेवा करता ती तशींच देव तांकां पावता आनी आमी पळयलें कशी जगन्नाथ देवालें आर्चित पदो म्हळ्यार पुरा जन तागेले तागेले चरण कमलात सेवा करता ती देवी देवता हें पुरो आमी सुरेश श्लोकांत पळयलेलें दोनी श्लोकांत पळयलेलें आमी की देव कृष्ण कितले एक आकर्शक जावन आसता केलें देवाल एक गूण ताणें तागेलें तें कोळेल ताणें तागेलचें पितांबर तें मोरा पाक हें पुरा भक्तांक इतलें प्रिय जावन आसा हें इतलें मोहक रूप आसा देवालें की ताचें चिंतन करतनाची आनी ताचें दर्शन घेतनाची तागेलें कितलेक पुराजनाक एक आनंद जाता आनी देवूय तागेले भक्ताल तूं तें परस्पर भावन दिवन त्या प्रकारे पावता आमी हें पळयलेलें कशी कृष्णान ते गोपिका तांकांय तांगेले मते कितले एक चंद दोळ्यानशी तांणी एक प्रकार उलोवन घेता ती तांगेली एक प्रिती एकल्यां खातीर आसा ती भक्ती त्या प्रकारे ती तांगेली देव भक्ताल भक्ती आनी ते देवान दिवचे तांकां देवान तें पावचें तागेले एक लिलेन तें पुरा भक्तान तें हृदय तांकां म्हणटात पळय देव हृदयांतू बैसून तांगेले एक प्रिती घेता म्हूण आमी पळयलें मागीर तिनी श्लोकांत आमी पळयलें की कशी तें समुद्रा तीरारी ते व्हड समुद्रा तीरारी निलाचल ते नीला नीला शिखरे त्यामुळे आमी ते हाचेरी निलाचल पर्वतार तो जगन्नाथ देव तागेले
भाव बलभद्र आणि बहिणी सुभद्रा वटू कशी ते विराजमान जावन दर्शन दिता ती बलभद्रेन बलीन सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा सरदो तांणी तेका जन पुरा जन भक्तांना दर्शन दिवन ते विग्रह रूपारी पुरा जनांना सेव घेता सती ते तांणी तेका जन कृष्ण बलराम आणि सुभद्रा तांणी विग्रह रूपार येवन थंय पुरीन तू थंय तांणी तांगेले विग्रह रूपार तांणी प्रस्तुत करून तांगेले पुराजनाल सेव घेतात आणि पुराजनाल सेव करता तसले एक अवकाश दिता ती म्हण पळयलें मागीर आमी लासरकाली चारी श्लोकांत हें पळयलें की कशी देव एक प्रकाराची एक म्हणटात पळय दया सागर कृपा सागर तशी म्हूण आनी आनी कशी एक समुद्रांत उदक आसत जाल्यार ते समुद्रांत वचून उदक पुराजना वचून हाडूं येता आनी ताजेन आमगेलें आमकां कसं जावं ताजेन तें जातलें ना जाल्यार कसं जाता ते समुद्रांत तशें उदक त्या मोडांत वचून ते मोड आमी खंय राबता ती थंय येवन पावसा रुपार येवन पावता तशींच आमी पळयलें की कशी एक प्रकारारी आमकां देव वैकुंठ आसच्या पुरो गोलोक वृंदावन आसच्या पुरो जाल्यार आमकां तागेलें दर्शन घेवचें जातलें थंय आमकां आमगेलें तें सान्निध्य आसपय तें दिव्य चक्षु आसपय पळोवच्याक देवाक वैकुंठांत की गोलोक वृंदावनांत ना जाल्यार कशी ते समुद्राचें उदक मोडां दोखून येवन आमी खंय आसत थंय पावसा रुपार आमकां येवन पावता तशींच आमी पळयता की देव खंय वैकुंठांत गोलोक वृंदावनांत खंय आसच्या पुरो जाल्यार तो आमकां विग्रह रुपार येवन आमी तागेलें दर्शन घेवंक तशी येवन आमकां तें एक स्थिती जाता की आमी तागेले मुखार येवन तागेली स्तुती करूं येता तागेले सेव करूं येता आनी पुरा लक्ष्मी सरस्वती इंद्र तांणी पुरा जन सगळे उपनिषद वय वेद समेत म्हळ्यार आमी सांगलें की वेद उपनिषद तांणी वय हागेलें देवाल स्तुती करता ती म्हूण सो त्या प्रकारारी हो असल देव जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मेन असल तो एक देव मागीर आमी लास्ट एक पॉयंट डिस्कस केलेलें की कशी प्रभुपाद स्वाम्याक भारी एक आकर्शण आशिल्लें जगन्नाथा खातीर सांज दुखोवनूची आनी कशी एक सांज चेडू जावन आसतना वय तांणी रथयात्रा तांगेले एक कार्यक्रम तांणी तांगेले कलकत्तान तशें करून घेतलेलें आनी तांगेली ती प्रितीक आनी ते सानपण देखून तांगेली ती एक प्रिती भक्ती जगन्नाथा खातीर आशिल्लें त्या देवान देव पावलो तांकां आनी मुखारसून तांणी त्या भक्तीचो प्रचार करतना तांगेल कडेन देवान व्हड सेव करून घेतली की आज ही परिस्थिती अशी निर्माण जाल्या की हे सगळे जगत्यांत खंयची हे सगळ्यांची म्हळ्यार खंयचे देश असो खंयचे एक शहर असो व्हड शहर सगळ्यांनी आमी भुमीर आमी पळयता की पुरा कडेन हे रथयात्राचें आयोजन जाता आनी ते भारतीय संस्कृती जन आसो थंय ना आसो ती जाल्यार जगन्नाथ थंय प्रभुपाद स्वाम्याली इच्छा पुर्ती करच्या खातीर तागेले भक्ता वटू पावच्या खातीर एक प्रकार पुरा शहरांत सगळ्यांची भुमीन तूं ते रथयात्रा देवाल जाता आनी देव पुरा जनाला दर्शन दिता पळयता सो हे जगन्नाथालें म्हणटात पळय रूप भारी एक असाधारण जावन आसा सो आमी अशी एक फॉरमार एक 5 मिनिट आमी एक डिस्कशन करुया तुमी कोणाक अनम्यूट करून सांगता व्हिडिओ ऑन करता म्हणना अनम्यूट करून सांग येता की तुमच्या रुपा विशयी म्हणटात पळयता आनी कसं एक मन येता म्हूण तुमी शेअर करूं येता कोणी पण एक डिवोटीसान एक दोगत्याक जणांक कसं तांगे थोडे एक सांगेत कसं तुमचे रूप पळयल्यार कसं एक मन येता म्हळ्यार एक असाधारण रूप न्हू आमी एक रामाल एक विग्रह पळयता ती कृष्णाल विग्रह पळयता ती वेदव्यासाल विग्रह पळयता ती श, श, म्हणटात पळय शिवशंभूल विग्रह अशी पळयता ती जाल्यार हें एक असाधारणच एक रूप आसा सो कशें एक मन आयत तुमगेलें तुमी एक शेअर करूं येता 2-5 मिनिट दोगत्याक जणांक जेवल्यार शेअर करूं येता मागीर आमी डिस्कशन करचो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सांगेत सांगेत आणि कोणाक सांगचे असले त्यांनी सांगित हांव ना ना तुम्ही सांगेत माता जेड हा सुरे तुम्ही सांगेत मागीर हरे कृष्ण सेकंड पर्सन म्हाका हय म्हाका अशी दिसता की सांजचेडू पळय एकदम दोळो डोड्डो करून ते क्यूटशी तोंड करून पळयता पळय तशी आमी थंय देवाद्रा गेल्ले री अशी पुरा भक्तांक दोळो डोड्डो करून अशी देव पळयतच आमकां मागीर ते एक क्यूटनेस असते तोंडांत म्हण अशी ओके एक म्हणे आकर्षण आसा अशें दिसता ओके ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण आणि सांगेत माताजी
कोणाक कसं हेजे विषय गोत असल्यार सांगे शेअर करीत फॉरम. प्रभूजी जगन्नाथ देवाक लिड्स ना, आई लिड्स ना, सो व्होड देव एकाग्रतेर आमकां जेन्ना पळयता हां, ब्लेस करता म्हण दिसता, हात ना. सो विदाउट राईट. दॅट ऑल्सो पुरो आमी पुरो दोन हातांनी हें केलें तें केलें म्हणून नांव घेवचे प्रयत्न करतात. देव हं, खाली पळोवन हातय नातिले कशी हं. कितली पुरो करता, सगळे प्रपंचाक पळोवन घेता म्हण दिसता. ओके, नाईस. आणि कोणाक शेअर करू का ही फॉरम? मुखार सिता सो आम्ही हे एक डिस्कशन वयतू सांगल्या म्हणके भारी आणि कोणाक शेअर करूया करू येता हांव वेट करता सर. मुखार सुया. सो आम्ही एक प्रकार पळयता की देवाल रूप म्हणल्यार अशें आसता की म्हणटात पळय एक आध्यात्मिक रुपारी म्हणटात पळय अनचेंजिंग शाश्वत जावन आशिल्लें देवाल रूप जाल्यार ही देव विंगड विंगड रूपार येवन न्हू कसं लायक तागेले भक्तांक पावच्या खातीर येता म्हूण पळयता. विंगड विंगड रूपार येता, राम जावन येता, नरसिंह जावन येता, विंगड विंगड रूपार येता कसं लायक तागेले देवाल भक्ताल ती प्रिती, ते प्रितीचे लक्षण पळोवन तांकां खंयचे एक रूपार पावता त्या रूपार पावता म्हूण. जाल्यार हेची आतां आमी पळयता की कृष्ण हे जगन्नाथाल रूपार कसं येवचें पुरो म्हूण आमकां दिसचें पुरो. जाल्यार कृष्णा रूप इतलें मोहक असं, इतलें अट्रॅक्टिव्ह असं, आकर्षक असं की म्हणटात पळय लक्ष कटल्यान मदन मदन मोहन म्हूण तागेलें नांव म्हळ्यार लक्ष कटल्यान कामदेव ताका पुरा जेन्ना ते एक म्हणटात पळय लौकीक जावन आशिल्लें ते एक प्रकारान पुरा एक आकर्शक जाता म्हूण पळयता. म्हळ्यार पुरा जेन्ना कामदेव आकर्शण करता म्हूण जाल्यार ही लक्ष कटल्यान तशें क्युपिड जो कामदेव देवा पळोवन अट्रॅक्ट जाता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. ते ब्रह्मसंहितान ते श्लोक आसा पळय वेणुं पणंतम अरविंद दलयताक्षाम बरहावतांसाम असितम पुढं सुंदरांगाम कंदर्प कोटी कमनीय विशेष शोभम. कंदर्प कोटी म्हळ्यार कोटी कटल्यान कंदर्प हे देवाल रूपा पळोवन आकर्षक जातात तसल ते गोविंद आदिपुरुषम तमहाम भजामी. म्हळ्यार तसल ते आकर्षक रूप आशिल्लें ते कृष्ण अशी रूपार कशें आयला बा म्हणून आमगेल्या मनांत येवचे पुरो प्रश्न. सो हाजे खातीर मस्त सकट काणी आसा ती जाल्यार आमी एक स्वल्प एस्पेक्ट्स हाजे पळोवया. आतां कृष्ण द्वारकांत आसतना ताका वृंदावनांत आशिल्लें त्या ब्रजांत आशिल्लें वृंदावनार रावतले ब्रजवासी तांगेले खातीर भारी ताका एक विरह आशिल्लें. आनी ताका इतली प्रीती आशिल्ली तांगेले खातीर त्या वृंदावनार रावतले तागेले जनाले खातीर ब्रजवासी खातीर गोप बालक असो तागेले पुरा म्हणटात पळय नंद महाराज यशोदा तांगेले पुरा ते संबंदीक थंय कोण राबून आसता ती वृंदावनांत तांगेले प्रिती खातीर ताका इतलें एक विरह भाव आशिल्लें. आणि त्या समयार द्वारका रावतना ताका एक म्हणटात पळय कशी एक मना येता काय की खंयकी हांगा वृंदावना विशय वृंदावना कथा विशय खंयकी हांगा उलोवन घेता आसा ती डिस्कशन जाता आसा म्हूण त्या देवाल मना येता काय. आणि कसं की द्वारका जेन्ना राबतले जेन्ना काय तांकां गोत्त आशिल्लें की वृंदावनाक वृंदावन म्हळ्यार कृष्णाक भारी प्रिती म्हूण जाल्यार हिची कसं लागता म्हूण तांकां आयकूंक आशिल्लें. जाल्यार वृंदावनांत आशिल्ली कृष्णान उठू त्या पुरा तागेली लील पळयलेली तसली ती रोहिणी माता म्हळ्यार ती बलरामाला आवसो ती वय द्वारकांत आशिल्ली. ताका पुरा जेन्ना सांगतात की आमकां सांग तूं वृंदावनांत कसं करता आशिल्ली कृष्ण तुम्ही पुरा वृंदावनात राबतले जेन्ना कसं करता आशिल्लीं ती आनी कसं जगता आशिल्लीं थंय पुरा हे वृंदावनाक खातीर म्हळ्यार देवाल खातीर प्रीत इतली कसन आसा की कृष्णाक ते वृंदावना विशीं इतली कसन एक म्हणटात पळय प्रीती आसा सांगया ती. मात तांणी कृष्णाला येद्रा सांगूनच म्हूण तांगेले मनांत आशिल्लें कसलें की कृष्णाला येद्रा ते उलयल्यार वृंदावना विशय कृष्णा वयर भारी एक परिणाम पडटलो म्हळ्यार ताका ताका केन्नाय ते वृंदावना विशय ताका भारी एक लगाव आसा. तागेले येद्रा उलोवन घेतल्यार ताका ते सहन करूं जातलें की ना की
म्हळ्यार ताका तितले प्रीत आशिल्ली वृंदावन जेन्ना खातीर आनी तो दूर आसत तागेले येत रावल्लो जेन्ना म्हूण सो कृष्णाक येत रावल्लो जेन्ना म्हूण तांणी विंगड कूड बैसून रोहिणी रोहिणी देवीक सांगतात की तूं सांग तांगे कृष्ण ना आमी रूम आनी बंद करून दवरला जाल्यार हेची आनी सुभद्राक सांगतात तुमी तूं भायर राब आनी कृष्णा भितर येवचें सोडनाका म्हूण जाल्यार कृष्णाक ताका सांग की ताका वृंदावन आनी वृंदावन कथा विशय इतले प्रीत आशिल्ली की खंयकी दूर जाता जाल्यार ताका तें मन आवडटा की खंयकी वृंदावना विशीं डिस्कशन जाताच द्वारकांत म्हूण आनी थंय आकर्शक जावन थंय येता म्हूण सांगिल्लें कृष्ण केतन्याची भायची दृश्टीन ताका कसं कसं कार्य करता अशें पुरो द्वारकांत तो राय जावन आशिल्ले तो राय म्हळ्यार रायाल कितले की सकट कर्तव्य आसा आनी कितलें व्हड राज्य आशिल्लें तें द्वारकाचें सो म्हणटात पळय दिनचर्या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशना काम कितले सकट विशय आशिल्ले तातूंत जाल्यार हें पुरा कार्य करता न्हय मना भितरी देवान केतनाय वृंदावना विशयी येचुचके तागेले गोप बालक गोपिका स्त्री त्या वृंदावनाची यमुना ह्यांची पुरा देवाल हृदया भितर केतनाय तांची चलत आशिल्ले आनी तांतूची देव केतनाय एक प्रकार पडले मनान तांच्या देवा हृदया भितर तांचे आसा म्हूण सांगिल्लें आतां आमी पळयत की आमकां तेंच्या विशयार आमी कॉन्सन्ट्रेट करता जाल्यार आमकां म्हणटात पळय चिके एकांत जावका म्हूण आमकां दिसता न्हू फॉर एग्जाम्पल खंयचे दृश्टांता खातीर आतां खंयचे एक इम्पॉर्टंट कॉलार आसा ती ऑर खंयचे एक इम्पॉर्टंट व्हिडिओ कॉल आसा आनी फोनार उलयता आसता ती तेन्ना आमगेर बगलेन कोणें आशिल्लें तांणी उलोवचें सुरू केल्यार तेन्ना आमी तांकां सांगतात की न्ही न्ही इम्पॉर्टंट कॉल आसा म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करता म्हूण म्हणटात म्हाका समा आयकूंक म्हाका डिस्टर्ब जाता आसा तुमी चिके भायर वचें ऑर आमी खंय विंगड वतात ऑर आतां फॉर एग्जाम्पल आतां आमी हें डिस्कशन करता आसता ती हांव सांगता सात पक्काने हांगा येवन कोणी उलोवचें सूर केलां हांव उलयता आसतना मदें तूं एक डिस्टर्बन्स जातलें सो त्या प्रकारार आमी पळयता की कसं आमी एक म्हणटात पळय कसं एक विशय आयकताना उडगास करतना और कसं एक इम्पॉर्टंट विशय आसल्यार आमी कॉन्सन्ट्रेट करता ट्राय करतात आनी कसं एक डिस्ट्रॅक्शन आसल्यार डिस्ट्रॅक्शन म्हळ्यार खंयचे एक विंगड आवाज येता आसा विंगड कोणी मुखारसून म्हापशे वता आसा ती आमकां तें म्हणटात पळय तें मनस्पूर्वक जावन तें आयकुचें चिके कश्ट जावचें पुरो सो त्या प्रकारान आमी खंयच्या चांग रुपार कसं एक डिस्ट्रॅक्शन नातिलें कसं एक हेकट तेकट जाय नातिलें आमकां मनावर जाल्यार आमी कसं करता ती भायची दृश्टीन आमी अशी पळयतात की मिनिमम डिस्टर्बन्स आसो म्हळ्यार कसं आवाज जावचे न्हय कोणी हेकट तेकट वचचें न्हय आतां ह्यांची आमी पळयत हाचेर कसं जाता आमकां समज तें एब्जॉर्ब करचें मेळटा आतां हांव हे जगन्नाथ अष्टकमा विशयी डिस्कशन करता आसा तेन्ना हांव ह्या विशयारी कसं एक चिंतन करून कसं एक उलोवचें प्रयत्न करता आसा विंगड कसं एक डिस्ट्रॅक्शन नासी आतां तुमी कोणाक आयकता आसा ती विंगड डिस्ट्रॅक्शन नासी तुमी कसं एक आयकुचे प्रयत्न करता आसचे पुरो ते की विंगड कसं डिस्ट्रॅक्शन नासी हांव हें आयकूं येता हें कसं की एक जगन्नाथा विशयी कथा चलता आसा तें हांव आयकूं येता ह्यांचे आमी पळयत सिद्धांत पिक्चर पळयता न्हय तशी जाता आतां पुरा जेन्ना आमी पळयत की कोण सिनेमा वता ती पिक्चर पळोवचेक थंय पळयल्यार कसं ना ते एकांतारी मनस्पूर्वक जावन ते पिक्चर पळयता ती म्हळ्यार कशी थंय गेल्ली सिद्धा कसं कसं चेंजीस जाता भायर सिटार वचून बसता ती काळोख जाता आनी त्या पिक्चरा स्क्रिनार मात लायट येता आनी कसले नमुने एक डिस्ट्रॅक्शन आसचें पिक्चरा सिनेमा थिएटरा बसतना कोणी उलयन घेतल्यार ताका सांगता ती उल्लो नाका पिक्चर चलता आसा म्हूण कोणी हेकट तेकट चमकतात जाल्यार ताका सांगता ती बैश्या ती म्हूण आमकां पळोवचें एक डिस्टर्बन्स जाता म्हूण म्हळ्यार एक भायरची दृश्टी आमकां कसं एक आमकां एब्झॉर्ब जावका जाल्यार कसं एक मनस्पूर्वक कसं एक ताचे विशय ग्रहण करता जाल्यार आमकां भायच्या दृश्टीर कसं एक डिस्टर्बन्स नाका ताकाच आमी कसं ध्याना बसता ती जप करून बसता आमी कसं एक डिस्टर्बन्स नाशी भायची दृश्टीर ते प्रयत्न करतात आमी ह्यांची वस्तू आमी पळयत की देवाक हें कथा आयकताना रोहिणी देवी ते कृष्णा विशयी आनी पुरा वृंदावन कसं कसं लील जत आशिल्ली ते पुरो सांगता आशिल्ली द्वारकावासीक आनी हें पुरो आयकताना देवाक कसं डिस्टर्बन्स नातिलें आयकूंक आशिल्लें ते म्हणजे इतली खुशी जाता आशिल्ली देवाक
हे आयकताना कसं नाही डिस्ट्रॅक्शन आता आम्ही कसं नाही आमचे डिस्ट्रॅक्शन नाका जाल्यार आम्ही कसं आम्ही त्या एक्झाम्पल दिलें पळय आता कसं डिस्ट्रॅक्शन असले कोणी फोनार उलयता जाल्यार आम्ही सांगचे पुरोती की ना उल्लो नाका ती म्हळ्यार आमगेले कसं साध्य आसा आम्ही ते प्रयत्न करताची भायची दृश्टीनं की डिस्टर्बन्स उणी जावच्या खातीर जाल्यारीची मातसो सकट डिस्ट्रॅक्शन आसा ते आमकां म्हणटात पळय कितले प्रयत्न केल्यारय ते वचचेच ना सो देवाल खातीर कसन की एक डिस्ट्रॅक्शन आसा आयकताना देव पुरा तें सायडा करता म्हणून सांगिल्लें आसा आतां एक प्रकारार पळयल्यार आमी कितल्याय डिस्ट्रॅक्शन उण कोण एकांतांत बैसून आयकतात जाल्यारय आमकां डिस्ट्रॅक्शन जाता कसं जाल्यार की आमगेले देहाचे पळय आतां आमी बशिल्ले कडेन आमी तुमी पुरो आयकता अशें पुरो हें क्लासान तूं कोणी नेल्यार बैसून आयकतात दिसता कोणी खुर्चेर बैसून ऑर सोफार बैसून आयकता आसत दिसता और खंय पुणी बैसून तुमी आयकता आसत दिसता आणि आम्ही खंय मागीर खंयचे कथान तूं देवस्थानान तूं भजने बसतान मागीर आमी बैसून आयकताना आमकां एका कडेन बसचें जातलें पांय हलयतलीं आमी चिके अनकम्फर्टेबल नेल्यार बैसून असल्यार दुखल्यार चिके पांय हेकड तेकड करतलीं पांय मडचितलीं ती हात चिके हेकड तेकड करतलीं ती मुखार मागशी वतलीं ती आनी एकदम कम्फर्टेबल जावन सोफार जावं मांचार बैसून आयकता आसल्यार केन्ना न्हिदून पडटलीं तें मागीर कळना कसलें कितली कम्फर्टेबल जावन आयकता ती त्या एक प्रकार डिस्ट्रॅक्शनाची की एकदम कम्फर्टेबल जाली ती की कसं उरलोच येता आयकना आणि अगोर न्हीद येता सो एक प्रकार आमी पळयत की आमगेले हे देह एक प्रकार कसं नाही आमी भायचे दृश्टीन कसं करचे त्या पॉयंट तुम्ही मनावरले आशा पुरो की कोणाक उलोवचें नज आमी सायलेंट रुमा बसलीं ती और इयरफोन घालून बसलीं ती हें पुरा डिस्ट्रॅक्शन काडच्या खातीर त्या डिस्ट्रॅक्शन काडटरी आमगेले देहाच डिस्ट्रॅक्शन असोय न्हू हात पाय हाता दुखता पांयां दुखता हेकड तेकड बैसूं का आणि चड कम्फर्टेबल जाल्यार न्हीद येता सो आमगेल आमगेल हे कसं म्हणतात पण हात उपाय ह्या एक डिस्ट्रॅक्शनाची कम्फर्टेबल जावं डिस्कम्फर्टेबल जावं सगळें बाद जाता आणि आमी पळयत तो देव न्हू कृष्ण ताका तागेले इतले पावर आसा की ताका डिस्ट्रॅक्शन नासल्यार तो खंयच्या प्रकारारी पुरा दूर करता सो कृष्णान कसं केल्लें आता आम्ही पळयता की आता आम्ही तुम्ही हे देवाल विशयी आयकताना तुम्ही हे ज्ञान इंद्रिया देखून आयकता आसत ज्ञान इंद्रिया म्हळ्यार तुम्ही आतां तुमगे फोनार हे प्रेझेंटेशन पळयता आसत दिसतात हांव उलयता आसत तें तुम्ही पळयता आसत हांव कसं की सांगिल तुम्ही तुमगे कान्नान आयकता आसत सो हे पुरा विशय कसं ना देवाल विशयी आमी डिस्कशन करता आसत हे तुम्ही तुमगेले ज्ञान इंद्रिया म्हळ्यार आयकूच शक्ती पळोवची शक्ती हाचीन तुम्ही ग्रहण करता आसत जाल्यार हें पुरो आयकताना आमगेलें कर्मेंद्रिय आसा कर्मेंद्रिय म्हळ्यार हात पाय आमी डिस्कशन कशें केलेलें की हात पाय आमकां खंय दुखच्या पुरो हेकड तेकड बसच्या पुरो ती आनी म्हणटात पळय हात तेकड करतात पांय तेकड करता ती ह्या एक प्रकार डिस्ट्रॅक्शनाची कंटिन्युअसली आयकुच्याक सो आमी पळयत की एक लेकार आमी पळयत की देवाक देव ते कथा आयकता आशिल्लो रोहिणी देवीन सांगचें देवाक कसले नमुने एक डिस्ट्रॅक्शन नाका आशिल्लें ताका देवाक हात पाय ताचे डिस्टर्बन्स नाका आशिल्लें ताका आसता देवान हात पाय वय तागेले शरिरा भितर घेवन घेतले खंय म्हळ्यार दोळ होड केल्लें दोळे पत्ती ना देवाक दोळ होड कोण आयकता आशिल्लो आनी कसले नमुने डिस्ट्रॅक्शन ना हात पाय नातल्या हाता पांया डिस्ट्रॅक्शन ना आतां आमी डिस्कस केलें की हात पाय असल्यार हात एकड तेकड वतलो पाय वतलो तेन्ना आमकां डिस्टर्बन्स जाता ताका देवाक एक एक मनानची एकाग्र जावन ती रोहिणी देवी कृष्णान ते वृंदावना विशीं कसं आयकत आशिल्ली ताचे खातीर देवान हात पाय वय भितर घेवन घेतलो कसले डिस्ट्रॅक्शन नाका सो एक प्रकार आपले एक आध्यात्मिक रुपार हें एक देवालें देवान एक म्हणटात पळय परिवर्तन कोण दाखयलें तागेले रुपांत म्हणून कसलें परिवर्तन कोण दाखयलें हें आध्यात्मिक रुपारी की देवाक इतले काश आसा तागेले भक्तांनी तागेले लील आयकुच्या खातीर ताका आज तो कृष्ण आशिल्लो हें जगन्नाथाल रुपार येता देवाल ताणें आयकुचें स्मरण करचे खातीर आनी ताका म्हणटात पळय 100% एक म्हणटात पळय आमी कसं एक लायक जालेली वस्तू ते म्हणटात पळय कसं एक थेंब सोणाशी खंयचे आमचे एक ड्रिंक लायक जालें खंयचे एक ज्यूस जे आमगेले प्रितीचे आसले ते आमी पुरा म्हणटात पळय एक थेंब सोणाशी पितात म्हणटात पळय
तितले लायक जालें म्हणून. तशी देव हे कथा ग्रहण करताना तागेले भक्तांनी तागेले विशय ते रोहिणी देवीन प्रितीन सांगताना आनी तागेले भक्तजन पुराजन प्रितीन आयकता ती आनी ते कोणाल विशय तागेले प्रितीचे जन कोण गोपिका स्त्रिय गोप बालक तागेले भक्ताल विशय आयकताना ते ताका इतलें ग्रहण करूंक आशिल्लें एक कसले एक सेकंड एक हेकट ताका मिस करचें ना कशिल्लें त्या आतुरतांतू त्या इगरनेसांतू कसले डिस्ट्रॅक्शन नाका पूण देवान हात पाय वय भितर घेवन घेतलो की खंयच्याय रुपार तागेले कर्मेंद्रियान वय कसले तागेले रुपान कसले जावचें नज आनी दोळ इतलो व्हड केल्लो आनी तागेले पूर कानान अशें आयकलें की तागेले ते कसन तें आयकुचें ते एक प्रभाव वच पळय ते मॅक्सिमायज करून सोड देवान कसले एक विशय हाचे मिस करचें ना हें पुरा भावना हें कसं एक आध्यात्मिक आनंद असं हें कथा आयकुचें तें म्हाका पुरा ग्रहण करता म्हणून देवान हें एक रूप घेतलें म्हणून म्हळ्यार आमी पळोवं येता की हें देवाक रूप अशें आसा की देव प्रितीन कसन आमी सांगता ती ते आयकुच्या खातीर एकदम आतुरतार आसा ताकाची देव भारी कृपाळू असं ह्या रुपार म्हळ्यार आतां आमी केन्ना जगन्नाथाल प्रार्थना करताना देव ह्या रुपार अशें आसा म्हळ्यार की आमी सांगिल्लो एक एक विशय तो आयकुच्या आतुरतार आसा कसं जालें की आमगेर ते प्रितीपूर्वक भावन असल्यार देवान हें रूप ग्रहण केलां की कसले देवाक आमी सांगिल्लें मिस करचें ना जेवण पुरा ताका आयकूंक सो ह्या भक्ताल खातीर हें भारी एक मोहक जावन आशिल्लें आमी कसन सांगिल्लें त्या प्रकाराचें एक रूप म्हणून सो देव हें एक प्रकारार परिवर्तन जावन देव आमी पळोवं येता की अशें एक रुपार येता की दोळ व्हड जाले तागेले आनी पळोवच्याक कितलें चंद आसा की तागेलें इमर्शन एब्झॉर्प्शन म्हणटात पळय तागेले भक्ताल खातीर मॅक्सिमायज जाता सो हें भारी एक असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप पळयता आमी देवालें जाल्यार की आमी पळोवं येता की आमगेले वेदीक संस्कृती आमगेले शास्त्र उपनिशदांतू मस्त सकड रूप आसा आमी पळोवं येता की देव नरसिंह जावन आयिल्लो आसा राम जावन आयिल्लो आसा कृष्ण जावन आयिल्लो पुरा प्रितीपूर्वक जावन तागेले भक्ताल ओट्टू आयिल्ले नरसिंहान विंगड रूप घेतिल्लो आसा जाल्यार आमी नरसिंहाल रूप प्रल्हाद हाल प्रिती खातीर वय जाल्यार तांतू आनीक सल्प आशिल्लें की ते मस्त सकड हिरण्य कशिपूल कंडिशन्स आशिल्ले न्हय मनुष्य न्हय न प्राणी जावचे न्हय रात्री न्हय सकाळी न्हय त्या पुरा कंडिशन फुलफील करच्याक देवान तें रूप घेतिल्लें प्रीत आशिल्लें वय जाल्यार प्रिती खातीर मात न्हय मात आमी पळोवं येता जगन्नाथाल रूप कसं स्पेसिफिकली डेमॉन्स्ट्रेट करता म्हळ्यार जगन्नाथाल रूप स्पेसिफिकली कसं ना हे रूपाच परिवर्तन हाजी खातीर जालना की देवाल भक्ताल प्रीती घेवच्या खातीरची म्हूण आनी देवाल मध्ये आनी भक्ताल मध्ये ते परस्पर प्रीती आसा पळय त्या पुरा चांग रुपार देवाक ग्रहण करून ह्यांची देवाक पुरापशी प्रीती म्हूण देवान हें सत्य म्हूण दाखोवच्या खातीर हें रूप घेतिल्लें आसा म्हूण पळयता हें देवान दाखोवन दिल्लें की भक्ताल प्रीती भक्ताल ते एक भक्ताल आनी देवाल विशीं ती लिला ते आयकल मात्रानच ही देवाल वयर कसन एक प्रभाव जाता हें जगन्नाथाल हें रूप भारी युनीक आसा आनी ताचे मुखारी ती एक काणी खंडीत की महाराज इंद्रद्युम्न आशिल्ली ती आनी त्या महाराज इंद्रद्युम्नान आमी पळयता की ताका तें ताणें तें एक कसं म्हणटा ती लॉग ऑफ वूड राखूड आशिल्लें आनी ताचें तें केतन करून तो एक विश्वकर्मा आशिल्लो तो एक विंगड रुपार आयिल्लो ताका सांगिल्लें की एक विग्रह कोरका म्हूण हें तें आतां जाल्यार हिची ताणें तें कंडिशन घालिल्लें लेकार की मध्य डिस्टर्बन्स जावचें ना जेवण तेकाच तें विग्रह करताना अशी आमी पळोवच्यात विग्रह पळय जगन्नाथ पुरीन तूं ते विग्रह करतानाची कसं की इंद्रद्युम्न महाराजाक दिसलें की कसं ना बा आनीक इतली वेळ कसं काय घेता म्हणून ताणें कंडिशन कसं घालिल्लें विश्वकर्मान की ताणें रुमा बसून काम करता आनी कोणीय डिस्टर्ब करचें नचें म्हणून जाल्यार महाराजाक एक म्हणटात पळय पेशंट धैर्य चुकता आनी तो वचून ते बागेल ओपन करता त्यात हें अशें दिसता की हें विग्रह अर्दारी राबून जाल्लें म्हणून जाल्यार की विश्वकर्मान सांगिल्लें डिस्टर्ब करचें नचें म्हणून आनी महाराजाक इंद्रजित महाराजाक कसं आवाज दिसचे न्ही ताका ताणें रूम ओपन करून पळयता हें विग्रह अशी रुपार आसा म्हणून सो कशी रूप आयिल्लें तें आमी पळयलें काणी की कशी द्वारकांत कृष्णान आयकतात तें त्या प्रकार जाल्यार आत्तां हें पुरीच विग्रह आमी पळयत हें अशे प्रकार हाजे विशीं आमी आनीक थोडे डिस्कस करूया सो आतां आमी पळोवं येता की हें विग्रह जावच्या खातीर दोन वस्तू जाल्या न्ही की
की कसं की आवाज येवची बंद जालें ताका महाराज इंद्रद्युम्नाक ते रुमा भितर वचून पळोवका म्हणशी दिसलें की हें कसं ना बा हें विग्रह राबता म्हूण. सो हें कशें जालें ना अशें पुरो. आनी महाराज इंद्रद्युम्न म्हळ्यार व्हड भक्त, तागेल पेशन्स कशें चुकलें की आनी तो रूम भितर चमकलो. सो आमी पळयत की देवाक हें रुपारी हें जगत्यांत येवंक आशिल्लें. खंयची रूप द्वारकांत कृष्णान घेतिल्लें ते रोहिणी देवीन कथा आयकताना देवान हें रुपारी ते कथा आयकलें खंय रोहिणी देवी इतली खुशेरी की तो फुल्ली एब्झॉर्ब जावन त्यांची रुपारी देवाक हें वे जगत्यांत दर्शन दिवंक आशिल्लें ताका हें रुपारी विग्रह जावन वय देवान दर्शन दिल्लें म्हूण पळयत. आनी इंद्रद्युम्न महाराजान केन्ना हें रूप पळयलें ताका दिसलें की हो पेशन्स चुकिल्ले निमित्त हें अर्दारीसी काम राबलें मू देवाल चंद जावका तेन्ना आकाशवाणी जाल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी आकाशवाणीन ताका कळटा की हें देवान हें शाश्वत जावन आशिल्लें जगन्नाथाक रूप हें स्वरूप. आनी हें देवाल रूप अशें आसा म्हळ्यार की तें म्हणटात पळय की त्या इंद्रद्युम्न महाराजाला एक इम्पेशन्स निमित्त कसन एक कंप्लीट जावचें आशिल्लें काम इनकम्प्लीट वरलें जाल्यार तें इनकम्प्लीट जावन आशिल्लें तें विग्रह वय तें कंप्लीट आशिल्लें. कसलें की तें देवाल मनांतू आशिल्लें की कसलें देवान करचें आशिल्लें तें कार्य कसलें इनकम्प्लीट म्हूण आसूं ना. ते श्लोक आसना ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. म्हळ्यार देवालें कसने एक पुरा परफेक्ट आसा देवाल तुका येवची कसन त्यावेळी परफेक्ट कसने देवालें म्हणटात पळय पुरा लेखारी देव पूर्ण आसा म्हणून आनी पुरांत परफेक्ट बॅलन्स आसा. सो कसने एक अपूर्ण और कसने एक असाधारण नाही देवालें. देवाल कितले पार्ट्स येवच्या पुरोती कितले अवतार येवच्या पुरोती जाल्यार ते पुरा कंप्लीट आसा पूर्ण आसा देव. सो त्या प्रकारान आमी पळयत की देवाल विशय आसतना पुरा ते कंप्लीट अँड एवरीथींग आनी देवाल कसन तें रूप आसा हें दिश्या पुरो देवाल जगन्नाथान कोणाक स्पेशली मस्त जनाक आमगेल्या आमचे कडल्यान आनी सावथांत मस्त जनाक आमगेल्या समाजांत हें जगन्नाथा विशय मस्त गोत आसना. जशें रामालें कृष्णालें विंगड पुरा देवता विशय गोत आसता मस्त जनान जगन्नाथ पुरी विशय तांकां एक एक पंत गोत आसना. कसलें की तें तितलें एक म्हणटात पळय रामायणा विशय महाभारता विशय पुरा जनान आयकून आसता जाल्यार जगन्नाथपुरी विशय ह्या लिला विशयांनी एक एक पंत मस्त जनाक गोत आसना. सो हें भारी एक युनीक फॉर्म आमगेलें वेदीक संस्कृतींत जाल्यार आमी पळयत की हें एक हें रूप म्हळ्यार असाधारण वय जाल्यार हें असाधारण रुपान देव असाधारण जावन कृपा दिता असाधारण जावन प्रिती दिता. आनी आमी कसलेय देवाल खातीर ह्या रुपान आमी कसलेय प्रार्थना करतात देवाक देवाल विशय उडगास करतात ही आगेल मुखार हे श्लोक म्हणटात ही देव तें असाधारण रुपार स्विकार करून आमकां असाधारण जावन आशिल्लें आमकां दय दितलो म्हूण तें खंडिताची पळयत. सो आमी हें फॉर्मास डिस्कशना वय नंतर आतां आमी पांच्या श्लोक आयकुया आनी ताजे विशयी मागीर डिस्कशन करूया. आतां आमी पांच्या श्लोक आयकुया. रथारूढो गच्छन् पथिमिलितभूदेवपदलैः स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकारण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धो सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. हें जगन्नाथ अष्टकाचे हे पांच्या श्लोकांत हे एकच श्लोक खंय हे रथयात्रा विशय उल्लेख करतात. आतां आमी पळयत भारता संस्कृतींत मस्त सकड म्हणटात पळय देवाल विग्रहाक रथयात्रा करतात. आमी पळयत प्रॅक्टिकली आमगी राबची खंय पुरो आमगेले गांव आशिल्ले साऊथ कॅनरा गोवांत खंय खंय जावन आसा ती आमी पळयत खंयच्यो गांव आसता
मंगळूर उडपी कारकळ गोवान तू खंयचे गांव अशा पुरो एक म्हणतात पण आमगेले समाजाचे मंदिर असता आणि पुरा जनाला एक रथोत्सव म्हणून असताची जनरली देवाक भायर घेऊन वता ती आणि जनरली कसं नसतं म्हळ्यार पुरा मंदिरांत एक उत्सव मूर्ती म्हणून असता त्या उत्सव मूर्तीक पालंकीर जावं रथार बैसून भायर वरचे आसा आणि ते मेन खंयचे विग्रह असतं पळय नॉर्मली एक एक कडेन अशें पुरो म्हणजे कारकळांत तस कशी मेन विग्रहाक भायर वडटा ती जलेरीची मेन विग्रहाक काही प्राण प्रतिष्ठा केलेलं असतं म्हणजे ते प्रतिष्ठित जावन असता ताका भायर व्हरना ती उत्सव मूर्तीकच त्या रथार बैसून वरचे म्हणून पळयत जाल्यार आमी अंतू जगन्नाथपुरींत पळयत दारू ब्रह्मण म्हणटा ती कसले की देवाल विग्रह ते लाकडान जाल्लेले आसा आणि ते अमूक इतले वर्सांत ताजे एक विंगड लिहिला आसा अमूक इतले वर्सांत ते विग्रहाक चेंज करतात तांणी सो आम्ही पळयत जगन्नाथपुरींत अशी न्ही की उत्सव मूर्ती जाल्यार ते देवाल मेन विग्रह आसा पळय त्यांची भायर येता म्हणून पळयता आणि हाची एक हे एक भारी एक विशेष मस्त रुपार पळयलें विशेष म्हणून ताका आमी पळयत ह्या श्लोकान सांगिल्लें आसा रथारूढो गच्छनपती म्हळ्यार विष्णू काही सांगतात न्हू गरुडारूढ म्हणून म्हळ्यार गरुडार बैसून तशी रथार बैसून गरुडारूढ म्हळ्यार विष्णू गरुडार बैसून येता म्हणून तशी जगन्नाथ रथारूढ म्हळ्यार रथार बैसून येता गच्छन म्हळ्यार भायर येता म्हणून आणि मुखार कसं सांगिल्लें आसा पती मिलित भुवदेव पातालय स्तुती प्रादुर्भावम प्रतिपदम म्हळ्यार भूदेव म्हळ्यार ब्राह्मण क्षत्रियांक नरदेव म्हणतात तशी हिंची ह्या पुरा म्हळ्यार देवान रथार बैसून भायर येताना पुरा ब्राह्मण कोण आसा ती तांणी कसं करता ती देवाले स्तुती करता ती प्रादुर्भावम प्रतिपदम भूदेव पतले म्हळ्यार हे ब्राह्मण पुरा जन हे देवाल रथा ओटूच चमकून येतात काही आणि देवाल भारी गुणगान करता ती देवाल स्तुती करता ती प्रादुर्भावम प्रतिपदम पद पद हे रथ मुखार वताना हे ब्राह्मण जन पुरा जन देवाक स्तुती करता आसा ती म्हणून तशें सांगिल्लें आसा उपाकारण्य सदय म्हळ्यार देवान ह्या एकल सिताक पुरा जन रथा यात्रांत ते भाग घेता आसा ती तागेली स्तुती जाता आसा ती त्या देवाक आनीक इतली खोशी जाता की देव म्हणटात पळय पुरा नमुने म्हणटात पळय कसले रिझर्वेशन ना ती पुरा जनाक म्हणटात पळय तागेली दया कृपा एकदम फ्रीली वांटिता म्हळ्यार कितले दिता ताजे किन आनी कितले मॅक्सिमम दय दिवचे जाता पुरा जना दिता म्हळ्यार कितली जन आसा ती ते ताजे नियमा लेखार कितली जन आसा ती कोणाक देवस्थाना भितर वचचें अलाउड ना और कितली जन अशी असता ती कोणा देवस्थाना भितर वचचे चान्स मेळनी हांकां पुरा जना देव रथार बैसून येवन भायर येवन दर्शन दिता म्हळ्यार खंयच्याय कारणान तुमकां देवस्थान देवाक भेटचे जायनी येतोळ तें देवू भायर येवन येवन तुमकां दर्शन दिता आणि देव हो एक व्यक्तीच न्हू देवाल एक व्यक्तित्व आसा आणि अशी न्ही की देवाक होगळशील म्हूण देवाक भारी खूश जाता म्हूण जाल्यार आमी पळयत साधारण मटाक केन्नाय कोणी एक छान चंद्ररुपार कोणाले विशयी उलयता ती तेन्ना आमी पळयत आमगेले एक व्यक्तित्व आसा 10 जणांन आमगेले विशयी छान कशें उलयलें तेन्ना आमकां कशें की खुशी जाता वय न्हू आतां खंयचे एक डॉक्टर आसा म्हूण लेखूय आतां ते डॉक्टराक खंयचे एक पेशंट आनी तागेली फॅमिली उल्लोची आयली ती मेळूक आयली आनी कशें की ट्रिटमेंट आसता आता ते कोण मेळू आयली फॅमिलीचे न्ही ट्रिटमेंट ते डॉक्टराल विशयी कसं की पुरा कसं नाही येना समज जगतली की ना की ट्रीटमेंट अशी उलयल्यार त्या डॉक्टराल भावन कशी आसतली तशींची आता 7-8 जण आयलीं ती ट्रिटमेंटा खातीर आनी तांणी सांगता ती की थोडो तुगेले विशयी मस्त ऐकली आमी भारी तूं लायक ट्रीटमेंट दितके तूं भारी चांग रुपार आमकां रिपोर्ट बरोवन दिलोलो आसा आनी ट्रीटमेंट लायक जातालें दिसता तेन्ना डॉक्टराल मनान तुवें कसं येवचें पुरो आनी पुराय भारी एक चांग रुपार म्हगेले विशयी उलयता आसा ती चांग जन आसा ती हांगेले खातीर लायक ट्रीटमेंट दिवका म्हळ्यार एक सादारण दृश्टीन पळयल्यार अशें आसा म्हाज्या देव कसं आसा दया सिंदूर बंधू सकल जगत देवान इतले पुरा भक्तजन आज काही रथयात्रा जाल्या पोरीन तूं ह्या वर्ल्डाचें बिगेस्ट गॅदरींग तेंचे एक सिंगल डे गॅदरींग कुंभमेळा म्हळ्यार ते म्हयन कटल्यान आसता जाल्यार सिंगल डे गॅदरींग स्वल्प काळ कितले घंट्या खातीर लक्ष कटल्यान जन येता ती ताची फुडले दिवस तितले लक्ष कटल्यान जन ना ताचे नेक्स्ट डे ना आसच्या पुरो जाल्यार ते एक त्या मोमेंटा खातीर केन्ना देव रथार बैसून भायर येता
खंयकी दोखून म्हणटा पळय सगळे पुरा कडेन दोखून खंय खंय दोखून लक्ष कटल्यान जेन उठ्ठ जाता ती देवाल दर्शन घेवन तागेली स्तुती करून तागेलें नामस्मरण करचें तेन्ना ताका देवा भारी खुशी जाता आनी देवाल कसन भावना दया सिंदूर बंधू सकल जगत सो पुरा जनाक तागेले ते दया सागर पुरा जनाक दिता आनी कोण सिंधू तया म्हळ्यार लक्ष्मी लॉ लक्ष्मी लॉची तो देव जावन आशिल्लो सिंधू सुतया कसं जालें की सिंधू सुतया लक्ष्मी कसं जालें आमी पळयलेलें आसा हाजी फुडलीं सेशन जावन आमी केन्ना पळयलेलें की भागवतमान ते 8 स्कंदांत तसं समुद्र मंथन जाताना देवी लक्ष्मी समुद्रांतून भायर येता ताका तेगेलें एक नांव सिंधू सुतया म्हूण ताकाच ते सिंधू सुतयान लक्ष्मीन भायर आयली ताका कसं जाता ते वरमाला घेवन ती भायर येता तेन्ना ते म्हणटात पळय स्पॉन्टेनियसली इम्प्रॉम्प्टू स्वयंवर जाता पुरा जन देवी देवता पुरा जन आसता ती जाल्यार देवी कोणा स्वीकार करून घेता वचून विष्णूक ते हार अर्पण करून तिका ताका तिगेलो तो स्वामी म्हणून तशी ती स्वीकार करून घेता ताचेन कसन जाता की तसल ती एक देवीन कोणा सिलेक्ट केला म्हळ्यार तो कितलो व्हड आसतलो पूण त्या प्रकारान आमी पळय ते विष्णून ते एक म्हणटात पळय ते गुण तागेले ते एक आकर्शण ते हे एक आमी ते लिलांत पळयलेलें आसा की ती सिंधू तनया सिंधू सुतया ती कोण ती देवी लक्ष्मी जावन आशिल्ली ती समुद्रा देखून भायर येता तिने ताका स्वीकार करून घेवचें आसता त्या एक आकर्शण कसलें ही लक्ष्मी तसल देवी ताका स्वीकार करून घेता विंगड कोणाक न्हय सो आमी पळयत की देवाल ते एक दया हे जगन्नाथाल रुपारी इतले प्रकार तागेले ते एक दय आसा की ते जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे स्वामी जगन्नाथान हे रूप पळयल्यार मस्त सगळ्या अँगलान पळयता एक अँगल अशी आसा की कृष्ण बलराम आणि सुभद्रा एक पंत वृंदावना वता ती आणि तांणी त्या गोपी जनाक आणि त्या वृंदावनावासी ब्रजवासी पळयताना तांगेल ते विरह भाव पळोवन तांकां सहन करचें जायना आणि ते सहन करचें जायना ती निमित्त तांणी हें रूप स्वीकार करून घेता ती म्हूण ताकाच तांगेले हात भितर वता दोळे व्हड जाता ती तोंड ओपन जाता आनी तांगेले पांय भितर वता आनी आमी पळयत त्या रुपांत आमी पळयल्यार की कृष्णाल आनी बलरामाल हात पुणी आसा जाल्यार आमी आतां फुडेंचे आमी ते फोटो पळयल्यार चित्र पळयल्यार कळटा की सुभद्रा देवील हात वयना तें कशें लेका म्हूण आमी पळयल्यार की कृष्ण आनी बलराम पुणी वृंदावनांत आशिल्लीं ती तांकां गोत्त आसा की कितली प्रीती आसा गोपिकाक आनी पुरा गोपबालकाक कृष्णाल आनी बलरामा खातीर म्हण मात सुभद्रा केन्ना वृंदावना वच्चें न्ही ह्या लिलेन तूं तीन सुर्यपंथा वच्ची काय ताका तीन पळयलें तिगेळ वयर ताका कसन एफेक्ट आसता पळय ते कृष्णाल आनी बलरामाक इना चड आसता काय ताका हांगेल्लो हात पांय मात भितर वता तिगेल स्वरूप पळयल्यार तिका हात वयना पांय वयना सुभद्राक तिगेल पुरा भितर वता म्हूण सांगिल्लें आसा त्या रूप पळोवन जातरी सो त्या प्रकारार प्रितीश त्या भावनान तिगेल्यान तूं तें परिवर्तन येता आनी आमी तावळ पळयलें कशी रोहिणीन तें सांगिल्लें की कृष्णान आयकुचें नज म्हूण आनी सुभद्रा भायर आयकून आशिल्ली तेन्ना तीन आयकताना त्या काणीन तुवें तशींची तिका आयकून तें सुर्यपंथा तीन तें पुरा मोहक रूप तें आयकुचें ताका तिगेलें तें एक तसं एक प्रकाराचें परिवर्तन जाता म्हूण आनी हें पुरा परिवर्तन जावन ते द्वारकांत तांणी अशी रुपारी तें रोहिणी देवील ते कथा त्या रुमा भायर आसून हे रुपार तांणी म्हणटात पळय धारण करून ते स्थितींत आसतना नारद मुनी थंय येता म्हूण सांगिल्लें काय आनी नारद मुनी हे जगन्नाथ बलदेव आनी सुभद्राले रूप पळोवन प्रार्थना करता की हें रूप इतलें चंदस देवा हें तुगेलें प्रिती म्हळ्यार 100% म्हणटात पळय तूं हें प्रितीपूर्वक हें दिवचें दय दिवच तशें हें रूप तुगेलें हें मुखारसून हांव कशी दर्शन घेतलें आतां जाल्यार नारद मुनी प्रार्थना करता की तुगेल पुरा भक्तजनाक तूं तुगेलें हें रूप दाखोवका खंयच्यान तूं 100% दया सागर म्हणटात पळय तशी आनी नारद मुनी प्रार्थना केल्लें सांगता काय ह्या मुखार सुनू हें रुपारी प्रकट जातलो हें भुमीरी आनी तूं पुरा जनां दर्शन दितलो सो त्या प्रकारान आमी पळयता हें रुपारी येवच्या खातीर इंद्रदेव महाराज मुखार सुनू तांणी जेवण प्रार्थना केलेली ब्रह्माक देवाल दर्शन जेवच्याक आनी ब्रह्मान सांगिल्लें काय की देव येतलो तुगेलें तें इच्छा स्विकार करच्याक आनी देव तें एक लाकडा कुडकू जावन होळ नाईल समुद्रांत पुरीचें
समुद्रांत, जगन्नाथपुरी समुद्रांत. आणि त्या लाकडाक कोणाक उकळू जायनाशिल्लें, थंयचे ट्रायबल जे नाशिल्ले तांचो विश्वासू म्हण आशिल्लो, ताका मात ते उकळून जावन हाडलें. मागीर आमी तावळ डिस्कस केलें म्हणजे विश्वकर्मान ताचेर तर बंद कूडान तूं काम करचें सुरू केलें. विश्वकर्मान सांगिल्लें म्हाका डिस्टर्ब करचें नजे. आनी हें रूप जेताना महाराजाली पेशन्स चुकलें, ताणें ओपन केलें आनी ह्या रुपारी देव प्रकट जाल्लो म्हणून. सो ह्या देवाल रूप आमी पळय येता, जी रथयात्रा री देव भायर येता. हें कृष्णा वैरी भक्ताल विषय ऐकून, भक्ताल प्रीती ऐकून कृष्णाल रूप कशी तें ताची एफेक्ट हें रूप म्हळ्यार ते देवाल इगरनेस टू एब्झॉर्ब देअर लव्ह म्हणटात पळय, देवाले भार एक आतुरता, भक्ताल प्रीती म्हाका पूर्ण रुपार ग्रहण करता म्हणून ते मुडार आसतना देवान हें रूप धारण करून ताचे कृष्णशील जगन्नाथ जाल्लो म्हणून. म्हळ्यार हें जगन्नाथाल रूप अशें आसा की आमी कसले रुपारी प्रार्थना करतात, प्रीती करतात, देव ते 100% कुडले एब्झॉर्ब करून घेता. कसले की देवाल रूपय हें की 100% एब्झॉर्ब करचे खातीर. आणि विंगड विषय म्हळ्यार गोपी केन्ना कुरुक्षेत्रांत आनी कृष्णा मेळटा ती तेन्ना तांकां खुशी जाता कृष्णा पळोवन, कितले काळ नंतर पळयतात. जाल्यार ते कृष्णान त्या भावन ते ऐश्वर्य राया रुपार आशिल्लो, मॅजेस्टीक जावन. आनी वृंदावनाच म्हळ्यार ते माधुर्य जावन ते भार एक गोड ते एक मूड. सो तांकां राधा राणी राधा कृष्णाक मनांतूची एक रथ करतके आनी कृष्णाक दर्शन घेवन तिका मनांतूची रथ करून कृष्णाक बसोवन पुरा गोपिका स्त्री त्या मनाच्या रथारी ताका तांडून व्हरता ती वृंदावना खातीर. सो आतां जगन्नाथपुरी देवस्थान खंय आसा ताका निलाचल म्हणचे, म्हळ्यार तें कुरुक्षेत्र. आनी ताका खंय घेवन वता ती कुंडीच्या ते सुंदराचल म्हणजे. सो निलाचल एक प्रकार कुरुक्षेत्र आणि सुंदराचल वृंदावन. सो हे रथयात्रा केन्ना जगन्नाथपुरीन तूं ताका निलाचला देखून सुंदराचला घेवन वता ती, म्हळ्यार कुरुक्षेत्रा देखून वृंदावना घेवन गेल्या म्हणकेची. सो केन्ना कोणी रथयात्रा भाग घेता ती एक प्रकार आमी रथयात्रा विशीं आयकतात वय आनी कृष्णा खातीर प्रीत आसा तेन्ना आमी कसं करता आसा ती की आमी असिस्ट करता ती कोणाक राधा राणीक आनी गोपिका स्त्रियांक कोण तांकां तांडून व्हरता आसा ती आमी केन्ना खंयच्या विशयारी ते रथ तांडिता ती तेन्ना आमी तांकां हेल्प करता आसा ती कोणाक राधा राणी आनी गोपिका स्त्रियांक कृष्णाक कुरुक्षेत्रा देखून वृंदावना घेवन वचे खातीर. आनी आमगेली ह्या भावना निमित्त की आमी असल जनाल सेव करता ती कोणाक देवाल खातीर प्रीत आसा तेन्ना आमकां कसं की एक सेव करचो तसलो भाग्य मेळटा. देव आमगेल्या हृदया भितर येता आनी आमी ते केन्ना ते राज्य तांडिता ती त्या रथाचो देव आमगेल्या हृदया भितर येता. शृणवतां स्वकथा कृष्णानी ही काणी आयकता न्हय कसं की आमगेलें एक शुद्धीकरण जावन देव आमगेल्या भितर येता. शृणवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिती अंतस्तो ही भद्राणी विधुनोती सुरुत्सता. सो एवरी टायम आमी देवाले दर्शन घेता ती आमी आमगे प्रीतीपूर्वक भक्तीपूर्वक आमी तागे स्तुती करता ती जगन्नाथ 100% आतुरतान आमगेले तागे दय दिवचे तयार जावन बैसून आसा. हें रूपत अशें देवालें आनी आमी हें प्रभुपाद स्वाम्यालें आशिर्वादा प्रकारांत आमी पळयता जगन्नाथ हें रूप कितले सकळ मंदिरांत आसा सगळ्या वर्ल्डांत तूं पुरा कडेन रथयात्रा आसा पुरा कडेन हें जगन्नाथा रुपाचें दर्शन करचें मेळटा म्हूण तांगेल दये निमित्त. आनी आम पुरा जनाक एक प्रकार हें जगन्नाथा लिलें तूं भाग घेवच तसलें एक म्हणटात पळय भाग्य मेळिल्लें आसा. सो टायम गेलेलो आसा. सो आतां आमी हाजी 6 श्लोक नेक्स्ट टायम करूया न्ही. हांव रिकॅप करता आज आमी कसं डिस्कशन केलेलें आनी कोणालें कसं कॉमेंट कसं आसल्यार तुमी आतां शेअर करूं येता. हांव क्विकली रिकॅप करता. आज आमी डिस्कशन स्टार्ट केलेलें की देवालें अद्भुत रुपाचें कसं कारण आसचें पुरव्या म्हणून. तेन्ना आमी डिस्कशनांत पळयलें की ह्या देवाल फॉर्म भारी एक क्यूटसी आसा, देवालें एक अद्भुत रूप आसा की खंयचे प्रकारारी. जाल्यार आमी हाजे विशीं आनीक फर्दर डिस्कशन केलें की केन्ना आमी कसच्या विशयान एब्झॉर्ब जावचे प्रयत्न करता ती आमकां खंयच्याय प्रकारार डिस्ट्रॅक्शन ना. आमी त्या मुवीचें एग्जाम्पल पळयलें कशें आमी थिएटरार बसून पिक्चर पळयता तेन्ना आमकां काळोख जाता, कोणें उलोवचें नज, कोणें हेकड तेकड वचचें नज, कसलें की आमकां कसले प्रकारार डिस्टर्बन्स नाका, डिस्ट्रॅक्शन नाका. तशींच एक प्रकार रोहिणी देवीन त्या कृष्णाल विशय वृंदावनांत तागेल आनी तागेल भक्ताल विशय उलयताना देवाक कसलें डिस्ट्रॅक्शन नाशिल्लें. कसलें डिस्ट्रॅक्शन देवान अनेक लेवलार व्हेल्लें.
आता आम्ही कसल्या विषय आयकताना उलोवन बसताना आयकताना पळयता की आमकां आमगेले हात पाय आमगेले खातीर एक प्रकार डिस्ट्रॅक्शन. कसल्या बशील कडेन आमकां थोडो हात पाय दुखता. आमी पळयलें की आमकां बशील कडेन बसचें जायना, चिके हात पाय आमी एकर तेकर करता ती पालखुट मांडे बसल्यार चिके हात पाय चिके सोडयतली ती, और एकदम कम्फर्टेबल जावन सोफार जावन बसला जाल्यार आमकां न्हीद पडटली. त्या एक डिस्ट्रॅक्शनाची कसं आयकताना. जाल्यार देवान आयकताना देवाल म्हणटात पळय, हात पाय हाता पांया निमित्त डिस्टर्बन्स ना कशलें. ताका देवान हात पाय भितर करून दोळ होड करून 100% देव एब्झॉर्ब जाल्लो म्हणून. काय हें देवाल स्वरूप तशी की देव फुल्ली 100% एब्झॉर्ब्ड आसा भक्ताल प्रीती स्वीकार करच्या खातीर. सो त्या पॉयंट आमी डिस्कस केलें. मागीर आमी सेकंड पॉयंट हें डिस्कस केलेलें की कशी देव खंयचे प्रकारारी म्हणटात पळय आयकताना रथयात्रा विशीं आमी डिस्कस केलें की कशी रथयात्रांतू आमी पळयता की देव कशी कशी देव भायर येता, पुराजना दर्शन दिता. आनी त्या पॉयंटार आमी डिस्कस केलें की देव हें दया सिंधूर बंधूर सकल जगत सिंधू कशी लक्ष्मी देवी देवाल खंयच्या प्रकारारी पुरा रुपारी सेव स्वीकार करून घेता. सो आंगार अपयता आनी कसले कोणाले कसले कॉमेंट असले करूं येता. म्हणजे नेक्स्ट सेशनांत आमी संची श्लोका विशीं डिस्कशन स्टार्ट. हरे कृष्ण. धन्यवाद जॉइन केले खातीर पुराजना खातीर. तुम्ही कसले कॉमेंट कसले असले चॅट बॉक्सांत पळय घालूं येता, अनम्यूट करून कसले कॉमेंट करता जाल्यार पळय करूं येता. हरे कृष्ण. धन्यवाद श्रीमती स्मिता नायकजी तुमगे कॉमेंटा खातीर. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम वेणी माधव प्रभू. धन्यवाद तुम्ही कॉमेंट जॉईन केले खातीर. हरे कृष्ण. धन्यवाद. कोणाक कसले शेअर करपाक जाय ती करूं येता. म्हणजे आमी मागीर सेशन हांगा एंड करून नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करूं. हरे कृष्ण. विजय माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. विश्वंभर प्रभू व्रज गोपी माताजी. धन्यवाद तुमगे कॉमेंटा खातीर. धन्यवाद. तसले आमी सेशन तसले आज कन्क्लूड करूया. कोणाक कसले कॉमेंट कसले शेअर करचना कसले. धन्यवाद आशालता प्रभू माताजी. धन्यवाद. सो नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करूया जो केले. मी आता हरे कृष्णा मंत्र 3 पंथा म्हणून सेशन एंड करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. हरे